गोंय हे पर्यटन राज्य म्हूण सरकार मिरयता। गोंयची भलायकी आनी आध्यात्मिक पर्यटन थळ म्हूण वळख जावची हाजे खातीरूय सरकार वावुरता। पूण सद्याक वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंयची क्रिमिनल ट्युरिझम म्हूण वळख जातली काय कितें असो आमकां भंय पडला म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सांगता। देश आनी विदेशांतले गुंड आतां गोंयांत पर्यटना खातीर न्ही जाल्यार लिपून रावपा खातीर येतात म्हूण युरीचो आरोप। वाडट्यो गुन्यांवकारी घडणुको विचारांत घेवन सभापतीन जाता तितले बेगीन विधानसभा अधिवेशन घेवचें म्हणूनय युरीन मागला। लास्ट 6 मंथ जालेले आसा, कितले रेप, कितले डेकॉयटी, कितले पुलिसांनी लोकांचेर, इनोसंट लोकांचे अटॅक केलेलो आसा। म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हेजेर आन्सर दिवपाक जाय। गोंय हे एक टुरिझम हब म्हूण हो सरकार सांगता। गोंयांत स्पिरिच्युअल टुरिझमूय हाडपाक सोदता आनी मेडिकल टुरिझमूय हाडपाक सोदता। पूण सद्या जरी तर चोयल्यार गोंयांत ह्या सरकाराचो लक्ष आसा गोंयांत क्रिमिनल टुरिझम करपाक। सरकाराचो लक्ष की गोंय हे एक क्रिमिनल टुरिझम हाडपाक। हांव कित्याक म्हणटा, देशाचे क्रिमिनल आनी आख्खे जगभर क्रिमिनल गोंयांत येता हॉलिडे करपा न्हू। गोंयांत हे क्रिमिनल येता फॉर हायडींग, फॉर हसलिंग आनी फॉर लॉन्ड्रिंग। हे आमी इतले म्हयने ह्या सरकारा अंडर चोयलेले आसा। ह्या क्रिमिनलांक गोंयांत सद्या एक परफेक्ट पॅकेज फॉर क्रिमिनल टुरिझम म्हूण दिसता। स्क्रॅप केल्लो प्रादेशीक आराखडो परतून हाडून तुमी गोंयच्यो जमनी विकल्यो म्हूण काँग्रेसीन भाजपाचेर आरोप केलो। तशेंच गोंयकार जमनी विकतात ह्या दामू नायकान केल्ल्या स्टेटमेंटाचोय काँग्रेसीन निशेध केलो। भाजपा सरकाराक लागूनच गोंयकारांचेर जमनी विकपाची पाळी आयिल्ल्याचे काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता। दुसरे वटेन काँग्रेसीक लागून कायदो आनी वेवस्था इबाडल्या म्हूण सांगपी दामू नायकान आपले कारनामे काडून काँग्रेसीच्या माथ्यार मारचे न्हू अशेंय पाटकराचें म्हणणें। तूं सांगता की गोंयकारांची गोंयकार म्हणटा तो विकत आसा, ताका आपूण कितें करूं? तूं म्हणटा की गोंयकारांनी विकपा जायना आनी तुवें उल्लेख केलो की गोंयकारांचे फायनान्शियल कंडिशनाक लागून गोंयकार विकता। कोणे केली फायनान्शियल? आज गोंयकाराची फायनान्शियल स्टेटस काबार करपाक तुमी कारणीभूत। तुमी गोंयच्यो इंडस्ट्री काबार केल्यो। आज गोवाचो युवक आसा ताका आज रोजगार ना। तुवें आनीकूय तातूंत एक एक्सेप्ट केलें। तुवें सांगलें की आज गोंयकार म्हणल्यार ताणें म्हणलें आमी भायर वचून जागे घेतात म्हणटा तो। ताणें सांगलें आमी कर्नाटकाक जागे घेतले, दिल्लीक जागे घेतले। मातशी नांवां दी बाबा, तुजे कोण मंत्री, तुवें खंय खंय दिल्लीक आनी कर्नाटकाक जागे घेतल्या ते गोंयकारांक कळुनी। कित्याक तुमी गोंयकारांचो पयसो लुटला आनी तुमी ह्या भायल्या राज्यांनी वचून तुमी जागे घेतल्यात। 17(2) हो कायदो तुमी हाडलो। गोंयची भाटां, बेसां, दोंगर, नॅचरल कवर, नो डेव्हलपमेंट स्लोप हे कन्वर्ट करपाचे कायदे तुज्या सरकारान हाडले। थंय तुमी जागे कोणाक दिले रे? कोणाचे जागे तुमी कन्वर्ट केले? रक्षीत तलवार हो कोण तलवार? गोंयकार हो। थंय तुवें नॅचरल कवर आशिल्लो तुवें सेटलमेंट केलो 26,000 स्क्वेअर मिटर। तुवें गौरव छाबरा हाजो पाटली फिल्ड विथ इरिगेशन कमांड एरिया ताजो तुवें सेटलमेंट केलो 2,800 स्क्वेअर मिटर। वो कोण? हो छाबरा कोण? सोयरो तुमचो? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।